कौशल्य विकास संचालनालय गोंयच्या तरणाट्यां खातीर अप्रेंटिसशीप येवजण चालीक लायतले। 8वी पास ते पदवीधर भुरग्यांनी हे येवजणे खातीर संचालनालयाच्या संकेतस्थळाचेर नोंदणी करची। ते उपरांत हे भुरग्यांक सरकारी, बिगर सरकारी आनी खासगी क्षेत्रांत अप्रेंटिसशीप अंतर्गत एका वर्सा खातीर ट्रेनिंग दिवन तांकां तांच्या कामाचें मानधनूय दितले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें, सगळ्या क्षेत्रांतल्या उद्देगांक बरोबर सरकारान कबलात केले आनी ट्रेनिंग जाले उपरांत तांकां सरकार प्रमाणपत्र दितले, देखून तांकां सोंपेपणी नोकऱ्यो मेळटल्यो। सुमार 10,000 भुरगे हे येवजणेचो लाव घेतले अशी आस्त मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या। गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान करता, फ्रॉम बिलो 10th स्टँडर्ड टू द ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतल्यांक सुद्दां सगळ्यांनी आपल्याक अपस्किल्ड करपा खातीर सगळ्यांनी ह्या पोर्टलाचेर रजिस्टर्ड करचें। आनी ह्या पोर्टलाचेर रजिस्टर्ड करता आसतना म्हणजे ताची वेबसायट आसा www.apprenticeshipindia.gov.in। ह्या सायटीचेर गेल्या उपरांत आतां तुमकां दाखयल्लें सगळें प्रेजेंटेशन हे त्या सायटीचेर एवेलेबल आसा। एके सायडींतल्यान गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांनी त्या सायटीचेर स्कील डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टलाचेर आपलें रजिस्ट्रेशन करचें। दुसरे सायडींतल्यान गोंयांतल्यो सगळ्यो प्रायवेट सेक्टरांतल्यो सगळ्यो कंपनी इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची सगळी डिपार्टमेंट्स ही रजिस्ट्रेशन करतली आनी मॅच करून त्या सगळ्या जाणांचो 1 वर्साचो अप्रेंटिसशीप कॉन्ट्रॅक्ट हो सायन करतले, आमचे स्कील डेव्हलपमेंट जनरेट करतले आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट आमी दोगांयच्या मदलो कॉन्ट्रॅक्ट त्या भुरग्याक हँड ओवर करतले। फ्रॉम द 15th ऑफ जुलय टू 1 वर्सा खातीर तांणी अप्रेंटिसशीप म्हणून काम करपाक जाय। पयलेच फावटी आमी गोंय सरकारान 5,000+ अप्रेंटीस फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, इवन दो इंजिनियर्स म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट हातूंत जे इंजिनियर सुद्दां जे अप्रेंटिसशीप जॉईन जावपाची सगळ्या जाणांक संद आसा, इन्क्लुडींग म्हणजे MTS पासून ते सगळे ITI ज्या तरेचे जेच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन आसा ते स्किल्ड करचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा। आमकां खात्री आसा की आमच्या सरकारी डिपार्टमेंटांनी कमीत कमी 5,000 पेक्षा प्लस अप्रेंटिसशीप आमी जॉईन करून घेतले।